मोगच्या वीक्षकांनो, कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक मोठो येवकार मागता। आज आमी वर्साचो 30वो आयतार संभ्रमता। पयलें आयच्या आयताराचें वांजेलाचें वसप आतां आयकुया। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। त्यावेळी जेजून सदस्यांचे तोंड धांपयलें म्हूण आयकून फारिदेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर। होच अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश। आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर। ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर बांदून आसा। देवाचें उतर हें, जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणल्यार दोन पाकट्यांनी हर एकलो क्रिस्ती मनीस देवा थंय उबता। जेजूक विचारिल्लें सवाल, उपादेश खंयचे?
नियमशास्त्र खंयचे मुख्य जावन आसा हे सवाल विचारूंक एक कारण आसा. पयल्यान पयलें देवान इस्रायल प्रजेक मोइजे मुखांत्र 10 उपादेश दिले. हे 10 उपादेश तुम्ही जाणा सिनाई पर्वतांत मोइजेन उखलून सकल हाडत आसतना इस्रायल प्रजा बोंब्यांची पुजा करताली आनी मोइजेन आपण हाडल्यो 2 पात्राच्यो फळयो सकल उडयल्यो आनी त्यो फुटोवन गेल्यो. मोइजे परत्यान दोंगरार वचून परत्यान मागले आनी देवान ते 10 उपादेश दिले. हे पटी देव लोकान हे उपादेश स्वीकार केले. हे स्वीकार केले मात्र न्ही, हे 10 उपादेश व्हरून ताणें एका आर्क सल्ल्याची आर्क पेट करून ताचे भितर दवरली आनी आर्क पेट एका तंबान दवरली आनी सगळ्या 40 वर्सां तांणी पैन करून बसयल्या गांवाक पावता वरेग ती आर्क पेट वोवन खावन घेवन ते आयले. आनी दावीद रायान नवें देवळ बांदूंक तयार केलें जाल्यार सलमाव रायान देवळ बांदून त्या देवळा भितर ही आर्क पेट सजयली. तर इस्रायल प्रजेक देव म्हळ्यार कोण? इस्रायल प्रजेक देव म्हळ्यार 10 उपादेश. देवाचें उतर देखून आमी म्हणटा देवाचें उतर. हें देव उलयलो, देव शब्द मनीस जालो म्हणटा. देखून इस्रायल प्रजेक देव म्हळ्यार बॉम्बी न्ही, देव म्हळ्यार मनशाच्या हातान केल्लें कितेंच न्ही. इस्रायल प्रजेक देव म्हळ्यार निजावन देवाचें उतर. देवान कितें करीचें आनी कितें करिनाय म्हणून लोकांक दिल्लें नियमशास्त्र. पयल्यान इस्रायल प्रजेक 10 उपादेश हे सुरविल्ल्या 5 बुकांनी आटापून आसात. थोरा म्हणटा हे इस्रायल प्रजेक भारी प्रामुख्यता आसलें. पूण मागीर क्रमेण प्रवादी आयले आनी प्रवादेचें शिकोवन इस्रायल प्रजेक एक मेल पंक्त जावंक पावली. देखून नियमशास्त्र आनी प्रवादेचें शिकप हे 2 वट्टूक घालून इस्रायल प्रजेचें सगळें नियमशास्त्र सगळें जिविताचें क्रम ताचेर मांडून हाडलें. शास्त्री आनी फरिजेव हे कितें करताले की म्हळ्यार नियमशास्त्र विवरूंच्या इराद्यान ह्या नियमशास्त्राक नवे नवे अर्थ दिताले आनी सन्निवेशाक अनुगुण जावन ते नियमशास्त्र विविध नियमां ताका कुडसून विवरण करताले. इस्रायल प्रजेक 10 उपादेश प्रमुख जाल्यार त्या नंतर आयिल्ल्या शास्त्री आनी फरिजेवांनी ह्या उपादेशांक नवी नवी नियमां कुडसून ताची एक संकळित केली. दृश्टांताक सांगचें जाल्यार सोडून 613 नियम आसलीं खंय. तातूंत 365 परजेन कितें करिनाय म्हूण सांगतात जाल्यार 248 कितें करीचें म्हूण सांगचें. पळया एका साद्या मनशाक 600 नियमां उडास दवरूंक साध्य आसा गी ना. देखून शास्त्री आनी फरिजेवांक ही नियमां बरीं कळीत आसलीं. देखून तांणी साबताच्या दिसा एक गाडू पोंडांत पडलें जाल्यार ताका वयर उखलयत गी. एका मनशाक बरें केलें जाल्यार ताचे मांद्री हांतरून ताणें कांदार घेवन कितलीं मैलां चलयत. अशें पुरा नियमांचे नियमां गुंतून गुंतून लोकांचें जिवीत बारीक कश्टांचें करून गेल्लें. आनी ह्या वेळार तांच्या नियमाक मोल दिता की जेजू ना. हें समजून घेवच्या खातीर साधू सेवांचो पंगड पयलें जेजूची तनकी करूंक पळयता आनी परिक्षा करूंक पळयता आनी ते तांकां जैत मेळनात त्या वेळार आतां फरिजेवाचो पंगड येवन जेजूच्या शिकवणे विशयांत ताका एक सवाल करता. खंयचे नियम भोव महत्वाचे, खंयचे नियम सो गरजेचे. जेजू 10 उपादेशांक चड महत्व दिता की उपरांतल्या नियमावळीक चड महत्व दिता पळोवच्या खातीर हे सवाल करतात. पूण जेजू भोव अर्थबरीत रितीन तांकां जाप दिता. जेजू म्हणटा सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुज्या मनान सरेच परसो तुज्या देवाचो मोग कर. आनी तितल्यार वगेत रावना. ताचे बरीस आनी एक उपादेश आसा आनी म्हणटा तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. हें सक्कड नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याचें उतर हातूंत बांदून आसा म्हणटा. हें आयकून निजायकी फरिजे विस्मीत पावले आसतले जेजूच्या जाणवायेचेर. कित्याक म्हळ्यार सक्कड नियमशास्त्र ह्या नियमाचेर बांदून आसा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. उरले सगळे नियमां ताचें विवरण जावन आसात. लव अँड डू वॉट यू लायक. कोण मोग करता तो खंडीत जावन कोणाकी वायट करना. पूण खरो मोग करता जाल्यार तो हेरांक बरें करता, ताका नियम गरज ना.
मोग म्हळ्यार सक्कड नियमावळ आटापून आसा देखून सांपावले म्हणटा मोग स वर्तो भावार्थ बरोसो मोग सक्कडाच्या की उंच मोग मोग आदी आतां आनी सदां काळ आमी मेल्या उपरांत सरकारादार भावार्थांनी बरोवचो ना थंय मोग मात्र आसतलो देखून मोग म्हणल्यार ह्या बुन्यादीचेर जेजू क्रिस्त आपणाचें नियमशास्त्र लोकांक कळयता पूण हें नियमशास्त्र पोरण्या सल्ल्यांत 10 उपादेशांनी आटोपून आसलें पूण ताच्या भायर ताचें विवरण थरावळ नमनेर आयच्या पयल्या वचपांत पळया निर्गमन पुस्तकांत त्या वेळार मोइजे म्हणालो इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें सांग सोरेस्पर मोइजेक म्हणटा इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें सांग परक्यांक कश्टी नाकात दगदी नाकात कित्याक तुमी इजिप्तांत परके जावन आसल्यात निराश्रितांक निर्गतिकांक कश्टी नाकात तांकां बरें करून पळया कित्याक तुमी इजिप्ताच्या गांवांत परकी जावन आसल्यात तो उडास दवरा तशेंच विधवींक स्त्रियांक आनी अनाथांक कश्टी नाकात कोण तांकां कश्टीत जाल्यार तांची बोब मारतली ती बोब मारतली आनी तांची बोब म्हाका आयकतली आनी हांव क्रोधान पेटोवन तुमकां तालवारीन जुशी मारतलो ह्या उतरांनी देव तांकां उलयता लोकांक कोणायकी रीण दितना वाडीक दुडू दिनाकात तांची वाड घेनाकात कोणीय दुबळ्यान एकल्यान ताचो दोगलो आडो दवरलो जाल्यार तो सांजावचे भितर ताका फाटी दी कित्याक ताचे कडेन तो एकूच दोगलो आसचो म्हूण चिंत दुसरी मुस्ताय की ताचे कडेन नांव पडना हीच असली सबार नियमां लोकांचें जिवीत कसलें जावंक जाय म्हणून मोइजे मुखांतर व्हडली एक नियमावळीत ह्या निर्गमन पुस्तकांत तावन लोकांक मेळटा पूण हांचे पैकी खंयचें म्हत्वाचें खंयचें गरजेचें म्हणून लोकांक चड घुसपळ गुदळ थोडे फावटी लोक ल्हान ल्हान संगतींक चड महत्व दिवन गरजेचे मोगाचो संदेश देवान दिल्लो तो विसरून गेल्लो दाखले आमकां पळोवंक मेळटात आनी तिसऱ्या वर्गाचो मोग जावन आसा ताका ग्रीक भाशेन आमी आगापे म्हणटा आगापे म्हळ्यार असो अर्थ तो सेल्फ एम्प्टींग लव निश्काम कर्म कॅनोटीक लव म्हणजे आपूण आपणाकच विसरन आनी एकल्याचो मोग करचो जेजून कुर्सार मरोवन आमचो मोग केल्ल्या भाशेन असलो मोग हो भोगणाचो मोग न्ही नॉट इमोशनल लव हो संबंधाचो मोग न्ही नॉट रिलेशनल लव हो सेल्फ एम्प्टींग लव हो कॅनोटीक लव आपणाकच खाली करचे तसलो मोग असलो मोग आमी आपणाव केला देखून आमी कसो मोग करूंक जाय तुवें तुजोच मोग केल्ले बरी आनी एकल्याचो मोग कर हर एकलो मनीस आपणाच्याच कुडीचो मोग करता आपणाच्याच विशयान तो जतनाय घेता आपणाकच वायट जायनातले बरी पळयता आनी असलो मोग आमी हेरांचे केले बरी हेरांक वायट जायनातले बरी हेरांक दुकानातले बरी हेरांक बरेपण जावचें बरी जर तर हांव समकता आपणाक जाल्ले बरीच हांव हेरांक करता जाल्यार निजाय की तो जावन आसा खरो मोग देखून सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर तो पयलो कायदो पूण ताच्या सांगाताच हो मोग कसो दाखोवचो आमी आनी एकल्याचो मोग आमचो मोग केल्ले बरीच केल्ल्यान आमी हेरांचो मोग दाखयल्ले बरी जाता हो उपादेश दोनी उपादेश सांगता येतात कोण मनीस आनी एकल्याचो मोग निस्वार्थी रितीन करिना तो देवाचो मोग करिना आमी देवा देवा म्हळ्यार पावना आमी जाय की पेल्याचो मोग केल्ल्यांत आमी देवाचो मोग करता म्हणलें दाखोवन दिवंक जाय देखून हे दोनी आमी सांगता आमचे थंय सांगता वचोंक जाय नियमशास्त्र कायदे रेग्रो सांपावल म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत हे फाल भायलें आडंबर केल्यार मात्र पावना हांवें इतल्यो नियमावळी हांवें पाळल्यो हे सक्कड रेग्रो रिती आमी पावळ्ळ्यान हांव एक बरो क्रिस्तांव जालो खंडीत ना रेग्रो नियमां हांवें पाळोवंक जाय पूण थंयसर त्या रेग्रांत थंय मोग ना जाल्यार त्या रुलीन थंय मोग ना जाल्यार त्या नियमावळी थंय मोग ना जाल्यार निजाय की हांव एक बरो क्रिस्तांव जावंक जाय जायना हर एक करच्या कामांत हांवें मोग घालूंक जाय कुर्साचो चांदू हांव म्हणटा वेर देर इज नो लव पुट लव खंयसर मोग ना गी थंयसर मोग घाल त्या दाळा तुका मोग मेळटलो आमी आज आमच्या कुटुंबांनी आमी मोग घालूंक जाय आमच्या आमची कुटुंबां रितीन जाल्यान मोगा विणे कुटुंबां जाल्यान आमचे संबंद आजकाल मोगा विणे संबंद जाल्यात खाली SMS टायप एकामेका मेसेज धाडचे तसले असलो संबंध एक बैलो आडंबर असो संबंध जाला नीज खरो मोग ना निजाय की आमी आजकाल अशें येता आनी एकलो म्हाका कितें करता आनी एकल्यान म्हाका कितें करूंक जाय आनी एकल्यान कितें म्हणजे तें कायदो पाळोवंक जाय हें आमी चिंता हांवें आनी एकल्या तें कितें करूंक जाय म्हण हांव चिंता ना वाडदीक अमेरिकेचो प्रेसिडेंट
जॉन एफ केनेडीन सांगिल्ले प्रमाणे आस्क नॉट वॉट युअर कंट्री शूड डू फॉर यू, रादर वॉट यू शूड डू फॉर द कंट्री. हेरांनी आमकां कितें करी दे म्हण आशेवचें की चड आमी करूंक जाय. आसिसीचो सांव फ्रांसीस आमकां सांगता, हेरांनी तुका बक्षिजे म्हण चिंतच्या की तुवें बक्षूं, हेरान तुका समजोवचें म्हण चिंतच्या की तुवें हेरांक समजोवं, हेरांनी तुजो मोग करी दे म्हण चिंतच्या की तुवें हेरांचो मोग करूं. असलें आपुणें आसिसीचो फ्रांसीस आमकां दिता. तर क्रिस्तांव मोग म्हळ्यार खाली बोगणाचो मोग न्ही, क्रिस्तांव मोग म्हळ्यार खाली संबंदाचो मोग न्ही. क्रिस्तांव मोग निस्वार्थपणाचो मोग, हेरांक समजोवचो मोग, हेरांक अर्थ करून घेवचो मोग, हेरांक आपणाकच खाली करून हेरांक समर्पण दिवचें तसलो मोग. असलो मोग आमी दिलो जाल्यार क्रिस्ताचो देवाचे उपादेश आमी पाळिल्ले बरे जातात. तो उपादेश खंयचो? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तीन देवाचो मोग कर. आमी असलो निस्वार्थ मोग देव आमचो करता. देव संपूर्ण रितीन मोग करता. देव बऱ्यांचेर आनी खोटेचेर पावस धाडटा. देव सगळ्यांक बक्षणे दिता. देव संपूर्ण जावं आसा. देवाच्या मोगांत कसंत काळख ना, आयब ना. आनी असलो मोग जेन्ना आमी आपणायता, जसलो मोग जेन्ना तो आमचो जाता, निजायकी आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार जाता. त्या दाळा आमी निजायकी देवाचो मोग तो व्हरतो उपादेश पाळणं खरे क्रिस्तांव आनी एक क्रिस्त म्हणून आमी संवसारी दाखोवन दिल्ले बरी जाता. थेसलोनिका इगर्ज मतेन ह्या पावंड्यांत थोडी वाट चमकले आनी सांपावलान तांकां मानून घेतलें. नियमशास्त्रांत आमकां खंडीत जावन कितें आमी करीजे कितें करिनायचो, दुबळ्या धाकट्यांचो मोग आमी खंयच्या नमनेन करीजे, निराश्रितांचो कसो करीजे, विधवेचो आमी कशें करचे, ल्हानाचो मोग आमी कसो करीजे म्हणले नियमावळे आमी आयकली. आनी हेंच आमच्या मतीन दवरून आमच्या चलत्या जिवीत खेरीत भाशेन दुबळ्या धाकट्याचो मोग करूंक, तांकां आमी चड मानान लेखूंक, क्रिस्ताची प्रतिरूप आमी तांकां जावंक आमी सकट सादर करया. देव आमकां आशिर्वादांनी बरों. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, आमी सांगाता आसाव तुमचे सवाल आमचे जाप कार्यक्रमांत. हो एक जाणटो व्यक्ती एक दीस म्हजो हात धरून शेकेंड करून म्हणलो की फादर तुमी जोर करचें पावना, तुमी जोर नात. अरे हाका कितें जालें म्हणून म्हाका एकच स्पोटी अजाप जालें. कान जालें, कोणें चूक केली, कोणा जोर करचें आतां? न्ही न्ही तशें न्ही फादर, आनी कशें? अळे पयलें पळया फादर, संवसार ह्या बरी नातल्लो, आतां सगळें बदललां. त्या वेळार कितलें भक्तीपण आसलें, कितलें देवसांव आसलें, पूण आतां खंय आसा? खंय येना. उपादेश कोण पाळटा? इगर्ज मातेचे उपादेश कोण पाळटा? कोण न्ही पाळना. आनी तुमी ह्या विशयंत उलोवंकूच उलयना, तुमी सांगूंकूच सांगना. तुमी जोर करचें पावना फादर, तुमी जोर करीचे, तुमी जोर करीचे, लोकांक बेश्टायचे. तुमकां पाद्राक म्हूण आपोवचें ताकाच न्ही. बापोय म्हळ्यार कोण? शिस्त डिमांड करचो मनीस. आनी तुमकां आमी फादर म्हूण आपयतना तुमी तशें करीचे न्ही. तुमी कितें म्हणटात? आमी जोर जायचे की सॉफ्ट जायचे? हांवें ताका फाटीं सवाल केला, एक परिणामकारी बापोय म्हळ्यार कोण? हू इज एन इफेक्टिव्ह फादर? आपणाच्या भुरग्यांक नैतीक शिकाप आनी शिस्त शिकोवचें आनी पाळचे भाशेन पळोवचो. नैतीक शिकाप पयलें शिकयचे, सांगचे, तितलें मात्र पावना, तें तांणी पाळचे बरी पळयचे. सांगताच गरजेचें, सांगताच मोगान आनी काकुळटीन भरलेलो मनीसच एक परिणामकारी बापोय, इफेक्टिव्ह फादर. तशेंच हर एक याजकांत
थोड्यांनी सांगलेलो म्हाका उडास आसा. सडावतो प्रायवंतांनी तांकां आनी तांच्या याजकतें आसलो अनुभव, जायते पोटी कोडू अनुभव. याजकांनी जोर केल्लें, याजकांनी डिमांड केल्लें, तांणी सांगलेले बरे आयकचे म्हणसो दबाव घाल्लो, कठीण रितीन उलयल्लो, राग आयिल्लो, जोर केल्लें, असली घडिता. ही एक कूस. आनी एका वाटेन एका रितीचें लेथार्जी वा सॉफ्टनेस अशेंय आमकां पळोवंक येता. प्रत्येक जावं धार्मीक मुखेल्यांत तें ना म्हणूंक जायना. इगर्समतेच्या आनी पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेक विरोध चल्ली थोडी घडितां घडता आसतना, वा सवकसायेन तसलें वारें व्हाळटा आसतना त्या विशयंत खंडन केल्लें, उलयल्लें, लोकांक जागृत केल्लें आमकां दिसून येना म्हणचो एक विचारी आसा, एक आरोपी आसा. पाद्रपांनी चड मोवाळ जाल्ले बरी दिसून येता म्हणचें एक उलोवणें आयकल्लें आसा. आतां हातून खंयचें सारकें न्ही म्हणसो वाद न्ही हांगासर. हांगा ऑप्शन ना. दोन संगती आसात, दोनांतल्यो एक तुवें विंचचें म्हूण. पूण कितें गरजेचें? दोनी संगती गरजेच्यो. खंयचें गी म्हळ्यार प्रबुद्ध आनी स्थिर नैतीक शिकोवण, स्ट्रॉंग मॉरल टिचींग. नैतीक शिकोवणे विशयंत कांयच कॉम्प्रोमायज ना. 2+2 4. त्या देखून तसली प्रबुद्ध शिकोवन दिवचें तसलें धैर्य आसचें, सांगातच मोगाळ मनोभवी आसचें, लविंग एटिट्यूड. डिक्टेटरशीप जायना. तूं कितें सांगताय त्या संगतींत तुका नॉलेज आसूंक जाय, सांगतच तें डिमांड करचें तसलें धैर्य सकत आसूंक जाय. पूण कशें करूंक जाय तें? मोगाळ आनी मैपासी उतरांनी करूंक जाय. तुमी सुमेस्त कुटुंबाची, तुमच्याच कुटुंबाक गेल्यानंतर तुमी तुमच्या भुरग्यांक कशें चलयतात? खंडी जावन भुरग्यांक शिकोवन दिवचें, नैतीक शिकप दिवचें, बुधबाळ सांगचें, तांकां बऱ्या रितीन वागोवची जबाबदारी तुमकां आसा, आवय बापायक आसा. कशें करतात तुमी? उठबस करतात गी, तुमी सांगलेंच सारकें म्हणून डिक्टेटरशीप करतात गी. आनी तशें केल्यात जाल्यार तुमी तुमच्या जबाबदारेन चलवल्यात. कोणी तुमचीं भुरगीं आयकूंची नात, आयकतीत भियान. पूण तुमी नातल्या वेळार तांचें कामां दुसऱ्यांत आसतलीं. पूण तीच शिकोवन तुमकां कितें त्या भुरग्यां विशयंत बरें आसा, तांणी भुरग्यांनी कितें पाळिचें म्हूण तुमच्या मोतींत आसा, तेंच तांकां समजोवन, तांकां मोगान, समाधानान सांगलें जाल्यार खंडीत जावन ते पाळतात. कित्याक तुमी सांगच्यांतलें सत तांकां समजता, ताची गुंडाय तांकां कळटा. वय म्हजे पाप्पा आनी माम्मी म्हजे विशयेन बरें चिंततात, म्हजें बरें आशेतात, त्या देखून हांवें अशें करूं नजो, तांणी सांगचें बरी चलचें, असलें चिंताप तांचें थंय किर्लता आनी तें पाळूंक तांकां सुलाभ जाता. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचें थंय तसलें धैर्य आसूंक जाय. नैतीक शिकोवणे विशयेन सांगतच तें पाळचें तें आनी शिकोवचें तें मोवाळ काळीजी आसूंक जाय. देव बरें करूं.